सारकें मेन हें तुमकां सगळे कार्यकर्ते तेगेले पळयत जाल्यार तुमकां लक्षांत येतलें की ताका कितको प्रतिसाद आसा पळय तो. सुनील जल्मी हे फावटी जिल्हा पंचायतीन उबो रावल्लो आसा आनी ताका सगळ्या वाठारांतलो भोवमत अशें सपोर्ट आसा. सगळ्या लोकांचो ताका सपोर्ट आसा आनी हे फावटी तो 100% जिल्हा पंचायतीन निवडून येतलो. आनी आयज आमी सगळे करमळ्यान फिरता, तुमकां दिसता आसतलें सगळे आमचे करमळ्याचे भाऊ आसा, बाकीचे सगळे वाठाराचे लोकूय आसा, तेज्या बरोबर फूल लोकांचो सपोर्ट आसा. आनी हे फावटी जिल्हा पंचायतीन 100% सुनील जल्मी निवडून येतलो. आनी हे फावटी लोकांचो कशें आहा, परिवर्तन लोकांक जाय आसा. आमी तेगेले कार्यावळ पळयली, 5 वर्सांची पळयली. आतां नवीन सुनील जल्मीचे कार्यावळ आमी पळोवया आनी ताका लोकांनी सगळ्यांनी सांगलां तूं हे फावट चल फुडें, आमी तुज्या फाटल्यान आसा म्हणून. भरपूर लोकांचो ताका सपोर्ट आसा आनी हे फावटी 100% आनी प्रचंड आमचे करमळ्या वाठाराचे लोक आसा, ताका सुनिलाक 100% लोक ताका मदत करतले, ताका वोटींग करतले. करमळ्याचो लोकल जेन्ना तो भोंवता तेन्ना कसो प्रतिसाद आसा? बरो, आतां आमी सगळो हाफ वार्ड भोंवल्लो आसा, ताका बरो सगळ्या घरांनी ताका बरो रिस्पॉन्स दिल्लो आसा. आनी कितलीशीं मतां आसा टोटल? हांगासर आमची 550 वयर आसा. हय, 600 अंदाज 600 मतां आसा ताका. बदल म्हळ्यार लोकांक हांगसर कितें जाय, कितें लोकांक अपेक्षा आसा कामां बदल म्हणजे एक डेव्हलपमेंट वर्क्स आसतलो आनी सादारणशी नोकरी आसतली. दोनूच अपेक्षा आसा लोकांच्यो, नोकरे विशीं चड आसा. आयज आमचो डोर टू डोर कॅम्पेनींग करमळ्या वाठारांतसून सुरवात जालो. सकाळीं आमी रामाच्या देवळा श्रीफळ दवरून आयज डोर टू डोर करमळ वाठारांतसून आमी सुरवात केलो. त्यो म्हाजे बरोबर केरी वाठार सरपंच सुलक्षणा जल्मी, तशेंच माजी सरपंच रोहिदास, ह्या वाठारांतलो मुकेश, म्हाजो मित्र संकेत आमोणकर, मागीर सगळे अखंड कार्यकर्ते म्हजे मित्र, युवा वर्ग. आनी आयज करमळ्या वाठारांतसून आमी पार्ट ऑफ 50% आयज डोर टू डोर कॅम्पेनींग कंप्लीट केलो. तेतूंतसून आमकां एक रिस्पॉन्स असो येयलो लोकां कडल्यान की खुबशे लोकांचो डेव्हलपमेंटाचो वर्क जो आसा, ते रोड म्हण नाका, पाथवे म्हण नाका, खुबशे पेंडींग उरलेले आसा. तशेंच युवा वर्गां खातीर नोकऱ्यो, जे एज्युकेटेड जावन भुरगे तांकां नोकऱ्या संदर्भात तेंचे विशय जे पेंडींग उरलेले आसा, तेवूय विशय तेणी आमच्या मुखार मांडले. ते आमी जिल्हा पंचायत माध्यमातून, सरकाराच्या माध्यमातून ते फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करतले. बाकीचो विशय जो आसा, आमच्या ह्या वाठारांत रिस्पॉन्स म्हणल्यार मोठ्या संख्येन रिस्पॉन्स मेळटा, कारण लोकांक हे चेंजीस जाय आनी लोक ह्या परिवर्तना खातीर स्वता जावन भायर सरलेले आसा. आनी आमकां प्रत्येक वाठारांत डोर टू डोर कॅम्पेनींगाक सांगता चेंजीस हो घडपाक जाय, परत परत तेच कोताक येना म्हणून आमकां खुबसो प्रतिसाद आसा असो आमकां दिसता आनी आमचो विजय हो नक्कीच आसा. एक फाटल्या दिसांनी आमच्या आमदारान साहेबान तुजे खूब एलिगेशन केल्ले आसा, तेजेर तुमी कशें पळयता? पळय, MLAन एलिगेशन केल्लें तेजेर हांव भाश्य करता आसतना ती एलिगेशनाचें आन्सर डोर टू डोर कॅम्पेन सगळो कंप्लीट जाल्या नंतर सगळ्या प्रश्नांची तुमकां उतरां योग्य वेळाचेर योग्य टायमार मेळटली.